नार्सिसस हाचो मूळ ग्रीक. तो शेगुणांनी आनी आजापा कडच्यान नांवडलो. 185 ताका जेरुसलेमाचो बिस्प केलो. 198 प्रांतीय सिनोद सभेन फास्का फेस्ताच्या आचरणांत रोमी रिवाज आपणावंक ताणें सूचन दिलें. पूण जुदेव धर्मांतावन मतांतर जाल्ल्या थोड्यांनी हाका विरोधपण दाखयले. हे जेरुसलेमाच्या नजरीन पवित्र सभेची रीत पाळटले. ताच्या अधिकाराक भियोन आसल्या थोड्यांनी ताणें विविध अपराध आदरल्यात म्हूण ताका हल्क करून अपराध मांडी लागले. अशें नार्सिसस समाधान सांबाळचे खातीर एकांतपणाच्या जिविताक अरण्याक गेलो. ताचे उपरांत तेग बिस्प ताच्या स्थानार येवन गेल्ल्या उपरांत तो आपल्या निवृत्त जिवनांतलो फाटीं आयलो. शेजारच्या बिस्पांनी आनी भावार्थ्यांनी ताका ताचे जबाबदारेक फाटीं येवंक विनंती केली, पूण ताका प्राय भरली. देखून तवळ जेरुसलेमाक यात्रीक पयणार आयिल्ल्या कपादोसियाचो बिस्प सांत आलेक्झांड्राक सहाय्यक बिस्प जावन विंचलो. एका बिस्पाक वर्गावण करचें आनी सहाय्यक जावन करचें असलें निदर्शन पयलें जावन आसा.